आज जे डिसिजन आयिल्ले की मोदीच की पेंजीम जे फेस्टिवल फिस्ट आसा आमचे ती फेरी लावपाना आनी खंय तरी मोदीच्या कारणां खातीर की मोदी येवपाचे आसा तेजे सेक्युरिटी खातीर ते फेस्ट पोस्टपोन करचे किंवा ना करचे। सो म्हाका जे क्लियर दिसता की सीएमाक सांगपाक सोदता देवा की व्हडलो मोदी न्ही। आनी कित्याक काय म्हणल्यार हे जे फेस्ट आसा ते कितलेशे पुराणीक आतांचे न्ही ते 1619 ती चर्च रिबिल्ड केली तेन्नाचे ते चालू आसा आनी बेसिकली ती चर्च इज नोन टू बी द क्राउन ऑफ कॅपिटल पेंजीम सिटीचे क्राउन आनी हे फेस्ट इवन मडगांवांय जाता खूब कडेन जाता ह्या टायमार। सो खंय तरी हे फेस्ट बंद करप। फाल्यां तुमी म्हणटले चवथी टायमार मोदी येता म्हणल्यार चवथ करनाका म्हणटले, फाल्यां तुमी ईदाच्या टायमार मोदी येता म्हणटले ईद करनाका म्हणटले। सो अशे वीआयपी समज गोंयांत येता तेन्ना तुमी सण करनाका म्हणपाक सोदता जाल्यार म्हाका एक कळना देवा की व्हडले हे वीआयपी। सो काय हेची दुसरी बाजू आसा की स्मार्ट सिटी ही तुमची कंप्लीट जावूं ना आनी फेस्ताची मेस आनी स्मार्ट सिटीची मेस आप जातली म्हणून तुमी मोदीचेर घालून हे बंद करपाक सोदता काय। सो एक दोन प्रमाणात जाता। म्हाका दिसता फेस्त कशा प्रमाणात बंद जावपाक जायना, फेस्ताच्या दिसाकूच जावपाक जाय। तो मोदी येवं ना कोणी येवं ते फेस्त जावपाक जाय।